काळजा तुझ्या भावार्थ्यांची ये सर्गीच्या आत्म्या भेटैता तू उज तुझ्या मोगासो आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे थई ये पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायिल्ल्या संसाराक भुजवून हाडणी ये पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये ये पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायिल्ल्या संसाराक भुजवून हाडणी सर्गी संतोष काळजान मोपून तू ये तन्मन सगळे मोगान पेटून तू ये मोग संदान भोग साणे शिकून तू ये अंधारात उजवाडाचे आगटे जाऊन ये पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये ये पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायिल्ल्या संसाराक भुजवून हाडणी देण्याची केंद परत जळून तू ये सभेन क्रिस्ताक साक्ष दिवन बळ जावनी भावार्थाचे नेडे ठर करूंक घे बापाची संपूर्णताय हाडून तू ये पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये ये पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या घायिल्ल्या संसाराक भुजवून हाडणी
जिविती म्हण परता संतोषा उल्हासा दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवन बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मनान कांत्या काळजान कुटुंबा स्विरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. त्रिएक देवाक मान करण हे मिसाचे बलिदान आमी प्रारंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याचे एक वर्तें ध्यान जावन आसा एकवटपण. आमी परकिनी बगार हांगासरली आमी सोमेस्तां क्रिस्ताची क्रिस्ताच्या नांवान आमकां सोमेस्तांक मागलां आनी पवित्र केलां आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्येया वरवीं आमकां एकवटीतपणाच्या जिविताक आपोवणें दिलां. जावं पुरो आमच्या उण्यापणा वरवीं जावं पुरो आमच्याच थोड्या कारणां वरवीं हे एकवटीताचें जिवीत जिवोवंक आमी चुकल्या. मिसाचें बलिदान प्रारंभ करचे पयलें आमचें उणेपण वळखून घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदिता देवा आनी तुमकां हो बनिनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरण आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां हो बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकळूत कर. सोमिया काकळूत कर. Krista kaklud कर. Krista kaklud कर. सोमिया काकळूत कर. सोमिया काकळूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राजा सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकळूत कर.
उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे तिथ्या पवित्रज्ञा सांगा ते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या सर पदवीदारा बापा आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमावरवीं सर देशा आणि लोकांमध्ये विस्तारलेल्या तुझ्या परजेक तू पवित्र करताय युगा युगांक प्रतिमेचेर पवित्र आत्म्याची तेणी सुबपणी वत आणि जे काम शुभ वर्तमानाचे परगडण्याचे सुरवेक तुवें आजापानी घडोवन हाडले तेंच दयाळपणांनी आमचे काळार पवित्र आत्म्यान बरयल्ल्या भावार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन देवदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले तेदवा एके दिसांनी कठीण जड वारें आयले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरेकल्याचेर वचून रावल्यो ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयिल्ले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयल्ले हरेकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सक्कड तटक जालो ते शर्मेले आनी विजमीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते सोमेस्त गलिलियागार न्हयवे तर आमचे मदल्या हरेकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकतात तें कशें आमी हांगा आसांव पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसापोतेमियांतले जुदेयांतले आनी कापादोसियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्यां विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस पोरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वेस पोरा धाड तुझ्या आज्ञाक सर्वेस पोरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वेस पोरा आज्ञाक मुझ्या नावाड सर्वेस पोरा कितलो वर्तो देव तूं सर्वेस पोरा मैमेन आनी वैभवान तूं भरलाय प्रकाश बरी तूं स्वाडान तूं नेसलाय
तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्पोरा फालक्यांनी तूं जरी फुटोंक करताय गुडया दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयताय तुझ्या निवासांत पावस तूं वताय गुरुवांक मनशान ताराळ खाण दिवन पोसताय धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्पोरा विविध तुझी कृत्या कितली विचित्र कृत्या फाटल्यान तुझी जाणवाय विचित्र पृथ्वी तुझ्या रसनांनी सर भरल्या नावाड तुझ्या धन्या कत्म्या मुजा धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्पोरा धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्पोरा पावलून कोरिंदागारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विने कोणी मनीस जेजूक सोमी म्हूण सांगूंकय सकना आत्मीक देणी विविध पूण एकूच आत्मो ती दिता सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकूच सोमयाची आमी सेवा करता कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सोमेस्ता थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच एकल्यान थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत कूड एक जाल्यारय सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारय एकूच कूड जातात तेच परी क्रिस्त थंय घडटा आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एकूच कूड जावचे खातीर एकूच आत्म्या थंय पवित्रान घेतला आनी एकूच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवान असो दिला देवाचें उतर देवाचे वडोवकार उपकार सर्गिता उस्वाडाचे तुझे की ये तू बापा दुबळ्याच्या ये तू दाता देण्याच्या ये तू देव्या काळजाच्या भुजवंदारा भोबर्या अज्ञातुलो तुसर्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तुवा दिल्या सावळे वोता सुतेल्या बुजवून करे रडतेल्या येऊ स्वारा संपो भरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते तेल्याचे ना
आमुशाते कायले इल्ले वाईटा पडनसले नतल्या तुझो थिरादा दूत सकट मेळले विजय सकट सुकले तांबे सकट घायले बागै सकट घर झाले शेक सकट फळ झाले वाटे पोते आड गेले लाभय तुझ्या भावर्त्या तुझे विषय पातेल्या पोवी तुझी सादेनी लाभयशे गुणाशे पोन लाभयाम खा भरे मोन पावय सुखा सस्नाशा Alleluia, Gauya, Sumya Garcia, Taja Poet Nava, Ogle Kusaria, Gita Gaunovi, Sumya Navaria, Kinnari Vaso, Takavarnia, Tachi Srishtya, Amini Alia, Tache Borepon, Ami Vakanya, Alleluia, Gauya, Sumya Garcia, Tacha Poet Nava, Ogle Kusaria, Alleluia, Gauya, Sumya Garcia, Tacha Poet Nava, Ogle Kusaria. सर्वेच पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू पुन्हा जिवन जाल्लो त्या आयतारा संजेर जुदेवांच्या भियान शिस्तदारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेकात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोम्याक देखतास शिस्त संतोशान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती वखसतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता ताणें आपणाचो स्वास सोडलो आनी म्हणालो घेयात पवित्र आत्म्याक जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षचिनात जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो इश्टानो
भुरग्यानो वडिलांनो, आज इगर्ज माता पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे फेस्त म्हणजे पेंतेकोस्ताचे फेस्त आचरण करता. आमच्या भावाताचे फेस्त जावन आसा. आमच्या सालत्या जिवितांत आमकां एक बरवसो आमकां भावार्थांत कशें वाडोवंक जाय म्हणून प्रेरण दिवच्या आत्म्याचे फेस्त आज आमी आचरण करता. हाच्या बराबर आज इगर्ज माता ताच्या जल्मा दिसाचें फेस्त पेंतेकोस्त जावन आसा. इगर्ज मातेच्या जल्मा दिसाचें फेस्त जावन आसा. एक कातोलीक इगर्ज माता हेंच आमची सुरवेल्ली शिकोवन जावन आसा. असो आमचो भावार्थ जावन आसा. हेंच आमी सत म्हणटा म्हणच्या मागण्यांत आमी व्हडा भावार्थान ह्या पवित्रान घेतल्या वेळार आमी उसरचे सतां जावन आसात. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आमी कितलीं भागिनी गी, या आमी कितलीं लाक्किनी गी. सोम्याची उतरां आमी आयकल्या. सोमीस म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ जावंक सोडना. बापान आपणाक दिल्ल्या कोणाक हांवें वखदायने ह्या सांडिनाय म्हणल्या खातीर आमच्या सांगाता सदांच आसचे खातीर ताचें हाजीरपण दिवन आमच्या सांगातपणान आमच्या वाटांनी आमच्या पावलांनी ताणें पावलां मेळच्या खातीर आमकां एकसुरे सांडिनाच्या भशेन आमचो इश्ट जावन आमच्या सांगाता रावच्या खातीर त्या सोम्यान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी तें फेस्त आज आमी आचरण करता. त्या पासून आमी सोमेस्तांव भागी आज, कित्याक आमकां मजतदार आसा, आमकां सहाय्यक आसा. आमची काळजां मनाची ती अत्रेक, आमच्या काळजां मनाची ती उतरां गुंतोवन बापाक उलो मारूंक आमकां शिकोवचो तो आत्मो आमच्या भितर आसा. तसो स्वास तीस उब म्हज्या आनी तुज्या कुडींत आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हाका उडास येता पेंतेकोस्ताचें फेस्त म्हणटा आसतना म्हज्या आप आनी व्हडले मायेचो ह्या फेस्ता वेळार भोव आपुरबायेन आमकां ल्हाना भुरग्यांक आमच्या काजीन्सांक सांगाता बसोवन आमच्या आप आनी व्हडले मायन ते 100 कंतीचो बूक काडून हें कंतार येदोळस आमी घायलें तें आमकां शिकयल्लें उडास येता. कित्याक म्हळ्यार ह्या फेस्ताक तितली प्रामुख्यता आसा, ह्या फेस्ताक तितली ग्रेस्तकाय आसा. पास्कांचे फेस्त जाल्ल्या उपरांत 50 दिसा उपरांत आमी हें फेस्त आचरण करता. हाच्या मुखांत पास्काचो काळ आखर जाता आनी सादो काळ प्रारंभ जाता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांवें कित्याक म्हणलें गी म्हळ्यार कशें आमी जिवंत आसा म्हणून पातयेता गी, या आमी जिवंत आसा ह्या आमच्या कुडींत स्वास आसा म्हणून आमी पातयेता गी, तितलेंच सत जावन आसा ह्या संवसारा पवित्र आत्म्याचें हाजीरपण, पवित्र आत्म्याचें अस्तित्वपण. जर हांव जिवंत आसा म्हणून हांव सांगता ह्या पातयेता 100% सत पवित्र आत्मो आज त्या सोम्याचें मिसांव ह्या संवसारांत आपणाचें मुंदारून आसा. हें हो जावन आसा आमचो भावार्थ. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आमी बदलच्या संवसारांत आसा. वी आर इन द चेंजींग वर्ल्ड. आमी सगळीं बदलता. आमचें उलोवणें बदलता, आमचीं चिंतनां बदलतात, आमचीं कामां बदलतात, आमची संबंद बदलतात, आमची कूड बदलता, आमी करची संगत कितें आसा तें बदलता, ओ परिसर बदलता, सगळें बदलता. ह्या बदलच्या संवसारांत हांव आनी तूं आसा बदलची मनशां जावन. आज मनीस इतलो बदलला काय आपणाचे मनशां परस ताणें वगडायलां. आनी असल्या संदर्भार आयची वाचपां आमकां परत आपोवणें दितात. बदलूंक वय, बदलवन मनशाक जाय. आमकां एकच जाग्यार रावंक कोणाकी पसंद ना, एकच खाण खावंक कोणाकी पसंद ना, एकच बूक वाचूंक कोणाकी पसंद ना, एकच उलोवणें उलोवंक आमकां कोणाकी पसंद ना. आमकां बदलवन जाय. वय आमकां खरेंच आज बदलवन जाय. आनी असलें बदलवन दिवचो आत्मो आमच्या भितर आसा. बदलवन खंय आमच्या मुनजातीपणांत मनशापणाक.
बदलावान आमकां जाय आमच्या आंगट्या तेंगट्या वाटेत न्हू नीट वाटेक आज बदलावान जाय त्या काळोखाच्या जिवितात न्हू सोम्यान दिल्ल्या त्या उजवाडाचें जिवीत सगळ्या संवसाराक उजवाड जावच्याक बदलावान जाय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या अनितीच्या जिवितांत स्वताच्या जिविताक तेंसायच्या वांजलांत आमी आयकलें आज आमकां बदलावान जाय तर हाची वाचपां आमकां कितें सांगतात उत्पत्ती ग्रंथांत बोवा पुरबायेन देव त्या मनशाक रस्ता आनी आपणाचो स्वास दिता आनी म्हणटा ह्या सगळ्या पृथ्वीचेर तुजो अधिकार चलय सोम्यान देवान म्हणलें जावन आसा ह्या पृथ्वीचेर तुजो अधिकार चलय न्हय जुलूम आज तस्सो देव परत त्याच आत्म्याक आमकां दिता आनी म्हणटा घेयात पवित्र आत्म्याक घेयात क्रिस्ताचें समाधान घेयात क्रिस्ताचें बोगसाणें म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो कशें सोम्याचें समाधान ह्या संवसारांत पवित्र आत्मा आमकां दिता पवित्र आत्म्याचें एक व्हडादीक अतेर जावन आसा एकवट पोनांत कदाळा हो संवसार जियेता थंय आसा समाधान एकवटपणांत खंय आमी जियेता थंय आसा समाधान आज सगळ्या कडेन वांटे जाल्यात आमच्या जिवितांत जाल्यात आमच्या चिंतपांनी वांटे फांटे आसा सगळ्यांनी वांटे फांटे जाल्यात असल्या वांटे फांटे जाल्ल्या जिवितांत आज पवित्र आत्मो आमकां एकवटपणाचें जिवीत आपयता म्हज्या मोगाळ इश्टानो असलें बदलावान आमकां जाय ह्या संवसाराक आज जाय एकवटीत जिवीत तोय क्रिस्ताचो तेय क्रिस्ताचें हांवूय क्रिस्ताचो एन्सायचें दुसरें वाचप म्हणटा आमकां आमचे थंय आसा एकच क्रिस्त तोस्सो आमकां सोडून दिवचो क्रिस्त आनी तोस्सो पवित्र आत्मा आमकां ताचें नांव उलो मारूंक आपोवणें दिता आनी प्रेरण दिता क्रिस्ताचें नांव आमी सगळीं क्रिस्ताचें तर आमचे मदें वांटे फांटे कित्याक नेंगी आमी पवित्र आत्म्याचीं तेंपलां नेंगी आमी त्याच बापाचीं भुरगीं नेंगी आमी ताच्या त्या ग्रेस्तकान त्या सर्गेच्या राजाचे वारेस्तार आज ह्या संवसाराक सोडवून जाय तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो पयली गरज आसा एकवट बनू आनी ह्या एकवटपणा खातीर आज हांवें आनी तुवें वावरूंक जाय मागोवंक जाय दिंबेर पडोवंक जाय दुसरें आपणाचो स्वास दिवन ताणें म्हळें बोगसाणें म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो पवित्र आत्मो आमकां एक पुटी प्रेरण दिता बोगसाण्याच्या जिविताक वी रिक्वायर गट्स टू गिव फॉरगिवनेस आमचे थंय गट्स आसाचे आनी हे गट्स खंयच्यान येता हे करेज खंयच्यान येता हे धैर्य खंयच्यान येता म्हज्या मोगाळ इश्टानो आमकां कोणायकी सडा वचून आमकां दुखयल्या मनशांक बोगसोंक नाका आमच्या विरोध उलयल्या भशेन आमकां बोगसोंक नाका आमच्या विरोध पाड उलयले आमच्या फाटल्यान उलोवच्या मनशा भशेन बोगसोंक नाका आनी असल्या संदर्भार ह्या संवसाराक गूण करूंक जाय तर संवसार आमी नितळ करूंक जाय तर ह्या घायेल्या संवसाराक आमी परत ते घाय गूण करून आमी जीव दिवंक जाय तर ह्या संवसारांत आमकां आनी एक जाय बळादी खातीर बोगसाण्याचें जिवीत त्या कुर्साक पळया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो त्या कुर्सांतून आयलें तें धैर्यातीक उतर ते कितें करतात ते जाणात नेनात तांकां बक्षी बापा आनी असलें जिवीत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत त्याच पवित्र आत्म्यान त्याच क्रिस्तान फुंकला म्हज्या मोगाळ भावनो तोच स्वास तीच उब म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा असल्या जिविताचें असलें बदलावान आज आमकां पवित्र सभा आशेता आनी अकरेचें आज आमी मुस्तांनी मनशां आसा आमच्या कुडांनी आसा आमच्या बिडारांत आमी आसा आमच्या घरांनी आसा आमच्या कोवळ्यांतांनी आमी आसा पळयत आत्मो आमकां धिंबेर पडोवंक आपोवणें दिता धिंबेर पडचें म्हळ्यार हांव कितेंच न्हय म्हजे वरवीं कांयच जायना भागार सरसंगती जाता म्हाका रसल्या त्या देवात न्हू म्हाका साल्वासव दिवच्या त्या क्रिस्तांत न्हू ह्या संवसारार सरसंगती जातात आज आमी निजायकी धिंबेर पडोवंक जाय जायत्यांचे उद्गार आसा आज
बोर जाता. काल्याक बोर जाता? तूं क्रिस्ताचो न्ही गी. खाली याचक या धर्मीक भाव भयणी क्रिस्ताची गी, लायकां क्रिस्ताची न्ही गी. आमी सगळीं क्रिस्ताची. आज आमी आमच्या दिमेर पडोवंक जाय आनी मागोवंक जाय ह्या संवसारा पासत, आमच्या पासत, समुदाया पासत. कित्याक आमी समुदायाची मनशां जावन आसात. तेंच आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकोंक मेळटा ती सगळीं एक जावन देवा लागीं मागोवन आसली. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आयलो तांचें तें आसलें तें सगळें भें धांवन गेलें. आज खरेंच म्हज्या मोगाळ इश्टां भावांनो, आमी दिमेर पडोवंक जाय. दिमेर पडोवंक जाय. आमचें तें आसलें तें हांवूच सगळें करूंक शकता, म्हजे वरवींच सगळें जाता म्हणलें तें चिंता खान उडोवंक जाय. तो हाम, तो इगो आज आमी खान उडोवंक जाय आनी त्या पवित्र आत्म्या काल आमी जिवंक जाय. हें बदलावान जाय. बदलावान समाधानाचें, बदलावान आमी समेस्त एक, बदलावान बोगसानाचें जिवीत बोगसायचें. जर आमी एकामेका बोगसूंक सुरू केल्यार हो सगळो अर्दो संवसारच गुण जाता. अर्दो संवसारच गुण जाता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां देवान दिलां. त्या नश्टर साकरा भशेन गुंड काडन तें देणें आमी दांपोवन पाड करचें नाका. आमी निजायकी बदलवया. आज एकणीचेव करया, धिमेर आमच्या पडया. तेच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान परत तिस पवित्रायाची, तिस बरोवशाची, तिस मोग्याचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. तिस कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. सर आमी उबे रावया. आमच्या भावाताची उसरणी आमी करया. सतमंता पवित्र आत्म्या, सतमंता देवा, सर्वपवित्र बापा, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र कृपेत संभवलो, अवघड मरितान जमलो, पोंस पिलाताक ताणें कस असले, ताका कुस्सा चडलो, तो मेलो ताका किपिलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंतलो, सर्गाक चडलो, सर्वपिता देवाच्या उशांक बसला, तिंता जियेनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पथकांचे बगसाणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. बापा, तुजे तोंड बाईस जाता तो स्वताचो आत्मो आपोस्तलांचेर पाठोवन तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापली. आमच्या पापा साहेबांक, बिस्पांक आनी पवित्र सभेच्या हर मुखेल्यांक सुम्याची शिकोवन परगटोवंक आनी ताका साक्ष दिवंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. संवसारार न्यायनीत सांबाळून लोकांत माया मोग भाव बांदवपण शांती रुतां करून तुजें दैवीक राज बांदून हाडूंक आमच्या राजकीय मुखेल्याची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर मनशांनी सतानितेच्या वाटेन चलोवन वायट कांटाळून बऱ्यांचो मोग करूंक बरी खरी जानवाय आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी संवसाराच्या वायट संगते विरोध सुसोवंक बऱ्या जिविताची आदर्श पाळोवंक पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हणून मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आपली काळजां निर्मळ सांबाळून जानवायन वाडोवंक आमच्या वडिलांनी बळेपणान आनी प्रायवंतांनी धैर्यान जिवंक पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हणून मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बौद्धिजमांत आनी क्रिस्मच्या सक्रामेंतांत पवित्र आत्म्याची मागणी घेतल्या आनी सोम्याच्या एवकारिस्तांत भाग घेतल्या आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमची समाज परिवर्त करचें खरें प्रवादी आमकां कर म्हणून. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची सर वैयक्तीक इरादे जेजूच्या पांयां आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी आमचें जिवीत पवित्र आनी तुका मानवाचें कर म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हे बाबा हो फळ वावरास
धूर्त आमच्या मोगाचो कालत्या काळजांत वर्त्या मोगान तुका आज भेटोवचो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटोवन दिता सेवेच्या स्पिरिता आमकां भरमून मागता बापा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसान कुर्बेन आमकां लेटय पाळच्याक तुजें मिजान घे बापा हो परमग्रासो कुर्त आमच्या मोगाचो कालत्या काळजांत वर्त्या मोगान तुका आज भेटोवचो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदिता देवा बापाक मानत असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसच्या धवाक सरस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळा बापा तुज्या पुताचे बसोवणे प्रमाणे ताणें शिकयलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या याजनेचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतू फावो ते बरी वांटो घेवंक फावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदिता आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जाका तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलें ताचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक फाटयलोय आनी असो पास्कोचो गूट संपूर्ण एक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजेक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावात उसारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मून आयली. देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Servesfor tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवात. हो सगळी तुका जय. हो सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे तुका जय. हो सगळी तुका जय. ह्या पवित्र वेळार आमी आमकां कोणें मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागणे बसयलां आनी प्रत्येक रितीन ह्या पिढे बरी वळवळच्या ह्या संवसार पासत आमी मागया. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत फातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार तसो घोट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गती मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, सांजुजे ती सोपती, भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमकां दिल्लो पवित्र आत्मो बापाक बापा म्हणलें उद्गारूंक आमकां आदार दिता. तेच सोम्या शिकलें मागणें आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे आनी भरोशान अत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रोजुटकी पुदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या अभावात ताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर जावन एकामेका शांती दिया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळे आमी निजायकी सुभागी. म्हजे रेवचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Muche
प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा, तुझी पवित्र सभे सगळीच्या देण्याने तू भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आणि आम्ही आता सगळ्यातल्या आत्मीक पोसना वरवीं पवित्र दिसान दीस अधिक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचे राज सोलो आणि सोडून असो फळ आमच्या जिणेंत वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दबाजीक आशिर्वादाक आमची तकली बागोवया. देव बापाचो उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या आशिशांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरो. शिसांचेर जिबाय रुपेन दिश्टी पडलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसवून उडोव आनी ती आपल्या प्रकाशान पसळीत करो. एकच भावात उसारण परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशाच्यो बासो देवान एकठांय केल्यो, त्याच भावांतल्यान तो तुमकां तीर करूं. ज्या बापाक तुमी आतां बरोवशान अत्रेकतात ताका रूप बगोवंक तुमी फावो. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. वसून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे उपकार. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यानो भल्यातान सादो काळ प्रारंभ जाता. सोम्याक इजबाडली आमी आमोरी सुरू करता. हालेलुयाची आमोरी मुख जाता. सोम्याक इजबाडली तसो पळयतात मो ह्या फेस्ताच्या संदर्भी तुमकां तुमच्या कुटुंबांतल्या अरियेकल्या सद्यांक आपणाच्या रक्षणान दवरून दी, आपणाच्या प्रेरणान बरोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोखाळ पुत्रा सोवे अंकवार मुळे आशीर्वाद दे आमकां. Pagin Cristaची कृपेन आमकां आमचे दुआ आमचे अंतस्मंतलेन बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.